आयज आमी जे गोवा गव्हर्मेंटान जे 25 जुनान जो सर्क्युलर काढला की विथीन 100 मीटर्स ऑफ स्कूल्स या रिलीजियस इन्स्टिट्यूट्स तुका बार लायसन्स परमिशन दितले म्हणून. आता हो एक भरपूर गंभीर विषय आसा, कित्याक आयज इन साउथ गोवा ऑलरेडी विथीन 100 मिटर्सान बार चलता, विच इज इन थाउजंड्स. आता आम्ही पळयलें की फाटल्या दिसांनी कोर्तालीत कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 लोक अल्कोहोलिजमाक लागून मेलेले आसा. आता जीएमसीन गेलो जाल्यार अल्कोहोल रिलेटेड डेथ्स पळय आसा इज मोर देन 300 केसीस. आता प्रायव्हेट दवरलेले आनी 300,000 तक वचपाक शकता. आता हो सरकार कितें करपाक सोदता? ट्युरिजमाच्या नांवाचेर तुम्ही आयज अल्कोहोल स्कुलां भितर आनी कॉलेजीन भितर विकपाक थारायलेले आसा. आनी तशेंच करून आयज आता अल्कोहोल रिलीजियस प्लेसी कडेनूय विकपाचें थारायलेलें आसा इन द ग्राफ ऑफ ट्युरिजम. आयज लोक मरता कितले, आयज तरणाटे आयज बेकार आसा म्हणून अल्कोहोल पिता. आयज स्कुलान लोक जे स्कुलाचे भुरगे आसा आयज अल्कोहोल पिता. आयज डोमेस्टीक व्हायलन्स पळय जाता तो भुरगो पळय आहा तो माय पायक मारता पिवन. आता हे जी परिस्थिती आसा ही कोणेन केलेली आसा? सो म्हाका दिसता आयज कोर्तालीत कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी केस स्टडी घेतलेले. आयज कॉलेज आसा, स्कुलां आसा, हाय सेकंडरी आसा, स्कूल्स आसा, प्री प्रायमरी स्कूल्स आसा. आयज हे सगळे तरणाटे भुरगे जे आसा पिवपाक लागतले. म्हणून हे सरकारान हे पळय नोटिफिकेशन पळय काढला हो ताबडतोब पयलो फाटी घेवचो. आनी जे एक्झिस्टिंग पळय एरियाज आसा, जे एक्झिस्टिंग पळय आसा, इनफॅक्ट तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट कायदो करून ते बॅन करपा जाय आशिल्ले 100 मिटरां भितर जे अल्कोहोल विकता ते. आनी त्या भायर एडिशनल रिस्ट्रिक्शन हाडचे पडटले. आयज रातभर अल्कोहोल पिता आयज भुरगे आनी आयज मर्डर जाता. सो हे रिस्ट्रिक्शन घालचेच पडटले. दुसरी स्टेटींनी गुजरात अशा दुसरी स्टेटींनी अल्कोहोल बॅन केलेलो आसा. आनी आयज सरकार या गोंयचो सरकार अल्कोहोल एनकरेज करता. आयज भुरगे अल्कोहोल ड्रग्स हे घेवन आयज ऑलरेडी काबार जालेले आसा. सो मागता गोंयच्या सरकाराक हे मुद्दो बरो गंभीर आसा. आनी म्हाका दिसता हे जे अल्कोहोलिजम जे पळय वाडलां हे खंय ना खंय सरकारान हेजेर जाकल घेवची आनी हेजेर हे नोटिफिकेशन फाटी घेवचें म्हणून.